मणकेरी श्री शारदा युवक वृंद 50 वर्ष 50 वर्ष संभ्रम आम्ही असाची हे 50 वर्ष संभ्रम आम्ही तरी आम्ही 1974 आम्ही स्टार्ट केलेलं म्हणून खंयची लेकार म्हळ्यार आम्ही मूर्ती स्टार्ट करून 1974 इसवी देखून आम्ही मूर्ती स्टार्ट करून आज एक 50 वर्ष तसं जाल्यार आम्ही 2 वर्सां पयलीं फुडेंची आम्ही फोट दवरून देवा पूज करता आशिल्लीची त्या टायमार आमगेल्या घरा लागीं व्यंकटेश भंडारी म्हणून एक माम आशिल्लो त्या मामान म्हणलें कशें म्हळ्यार तुम्ही फोट दवर नाकाची तुमकां आमी मूर्ती कोण दिताची म्हणून जाल्यार एक विशय कशें म्हळ्यार आमी तुमगेल्या सांगताची ती मूर्ती आमी माळां भितर केलेली सुरवेक आमी माळां भितर तिका मूर्ती स्टार्ट करून म्हळ्यार आमकां ते विशय गोत्ता मूर्ती करता विशय मनांत नंची ना आमकां जाल्यार ताणें दितना आमी नाका म्हणून सांगनी खुशीर काण घेतलें आमी जाल्यार ते माळां भितर आमी स्टार्ट केलेली देव अशी सांगता माळां भितर तिका मूर्ती करून आमी मागीर नवरात्री भितर प्रतिश्ठापन म्हळ्यार मुला नक्षत्राक आमी प्रतिश्ठ केलेली तिका जाल्यार ह्या वर्सा आमी कशें केलां म्हळ्यार मुला नक्षत्रा खातीर आमी राखून वैशनेची कशें जालें म्हळ्यार मुला नक्षत्र दिसा आमगेले आयच्या दिसाक आमगेले चंडिका होम शुक्रार दीस जावचो आशिल्लो ताजे खातीर 2 दिसां पयलीं फुडेंच आमी देवा हाडून आमगेले प्रतिश्ठ करून ताजे नंतर आमगेले मुखावेल कार्यक्रम करा ताजे खातीर जावन ಸ್ವಲ್ಪ टायम एडजस्टमेंटा खातीर आमी हे 2 दिसां वगे घेतिल्ले आनी विशय कशें म्हळ्यार आमी आज शारदा युवक वृंद कोरका म्हणून जाल्यार सादारण 100 मेंबरां वयर आसता आमगेली तेन्ना आमी 1 2 3 4 जन आशिल्लीची कळ्ळें आज आमकां इतलें खूश जाता अशें म्हणून म्हळ्यार आमगेले युवक वृंद मागीर महिला वृंद ते पुरो आसा आमी कशें म्हळ्यार फावंडर मेंबर हांव आनी हो नागेश म्हणून आसा नागेश आनी हांव आमी 2 जन फावंडर मेंबर ताचे कळ्ळें स्टार्टींग केल्लो आमीची फावंडर मेंबर त्या टायमार कशें म्हळ्यार दुडवा विषय कशें म्हणून वतना आमकां घरकार देखून कशें की अगूर काडचे दुड्ड काणगेन येवचें आनी पंचगदाय करची देवा प्रसाद करच्यो आनी संजे नंतर देवा एक कडेन दवरची हे दीस व्हरल्यार व्हरले ना जाल्यार ना कशें म्हणून आमकां वतना जाल्यार आज कशें म्हणून म्हळ्यार आज आमगे स्ವಂತ बिल्डींग मेळ्ळेलें एक आसा 2004 इसवी भितर आमकां हें जागो 5 सेंट्स जाग मेळ्ळेलो आसा हे 5 सेंट्स जाग मेळ्ळेलें तेन्ना आमी हांतू भितर एक बिल्डींग बांदून ह्या बिल्डिंगा भितर वयली बिल्डिंगाक आमगेले फर्स्ट फ्लोराक आमगेलो फुडलो शासक जावन आशिल्लो योगेश भट MLA कळ्ळें MLA योगेश भट हांणी आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सहाय केलेलें आसा त्या टायमार सरकारा मुखांतर जावन आनी दोनीच कशें म्हळ्यार आज आमी आमगेले स्ವಂತ बिल्डिंगा भितर आमगे शारदा आसा म्हळ्यार आमगेली आनी ಸ್ವಲ್ಪ एक 3-4 शारदा आसता कळ्ळें आनी दोनी विशय कशें म्हळ्यार हे 50 वर्सां भितर तेन्ना म्हाका आमी हांव स्टार्ट करता म्हाका 8 वर्सां प्राय म्हाका समा उडगास आसा मुंज जाल्ला इतलीच मुंज जावन हांव फस्ट पूज केल्यार म्हाका उडगास आसा आनी दोनीच विशय कशें म्हळ्यार आमगेले JSP समाजात मात्र न्हय आमगे JSP समाज सोडून व्हरलेले आमगेले फ्रेंड्स मस्तेन आसाची इवन अनेक विशय सान विशय कशें म्हळ्यार एक फॅमिली मुस्लीम फॅमिली समिती आशिल्ली आमगे लोट आज त्यांनी हांगे नांची जाल्यार तो आजी काय जाल्यार आमकां ताणें उडगास कोण कसले आसलेली उल्लोन पेटोवन आमगेले उल्लोन पेटोवन कोणी आसता पयर येवन चमकान येतली तांणी कळ्ळें तांगेले तांणी येत ताची त्या टायमाचे आमगेले सानपणाचे विशय सांगिल्ले आमकां आनी कशें म्हळ्यार ह्या परिसरां भितर एक आमगेली एक वैश्य समाजांतले आमगेले शारदा आनी एक अर्क महागणपती म्हणून एक आसा ती आमगेले नंतर जालेली वैश्य समाज आमगेल्या पाशी 2 वर्सां पाशी फुडें जालेले समाजाची आमकां खंयच्याकय एक प्रेरणा आसा म्हणजे जाल्यार ती आमगेले वैष्णव आशिल्ली रथबिधी भितर वैष्णव आशिल्ल्या शारदा माता आसना आमगेली अम्मा तीच आमकां ताका मुख्य कारण खंयच्याकय जाल्यार कळना तिगेले एक आशिर्वादार आज पुरो शारदा महोत्सव म्हळ्यार चलता म्हळ्यार आमी खंडीत जावन सांगेत ह्या फावटी हांव शारदा महोत्सव समिती आमगेर म्हळ्यार दोन आसात शारदा युवक वृंद रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट आनी श्री शारदा महोत्सव समिती आमी कशी केला म्हळ्यार हांगा ह्या विशयान हांगा कशी केला म्हळ्यार उत्सवाचे पुरो उत्सवारी आमी श्री शारदा महोत्सव समिती तांणी घेवन त्या कार्यक्रमा दोन महिन्याच्या कार्यक्रमाक पुरा शारदा महोत्सव समिती देखून जी धांवन तांचो युवक वृंद ट्रस्टी आसाची 5 जन तांणी आमगे लोट मेळ्ळो पुरा कार्यक्रम धांवन व्हरलेल आमी एक शारदा महोत्सव समिती धांवन जातारी व्हरलेल कसंय आसा म्हणून जाल्यार त्या आमी लेखापत्र काडून शारदा युवक वृंद ट्रस्टा दिताचे त्या ट्रस्ट कशें करता म्हळ्यार आमगेले ते बिल्डींग पुरा बिल्डींग मेंटेन करून वताचे उदाहरण प्रवीण नायक आमगेलो
शारदा युवक ट्रस्टी अडिगे रामचंद्र शणै तो सेक्रेटरी जावन आसा, दिनकर शणै आणि नागेश शेट्टी, अशोक शेट तांणी ह्या बिल्डिंगात उस्तुवार करून आसा. आणि विशेष गजाल म्हळ्यार आमी ह्या फाटी उशा पुजा म्हणून सकाळीची 4 गंट्याक करता आसाची. खंयचे शारदेक घालची रीत आसा पळय, आमी घालची रीती कोणाला येना बांयतो आमी बांयत एक स्टेप वॉर्डीन घालून वयर स्टेप करून ताज्या वयर दाखोवन देंवन सकयल वचचें. हे खंयचे आतां मुंबय देवस्थानां घालताची कशें म्हळ्यार तळ्यान तूं घालताची पुरा सारा घालताची. तर आमी एक घालची रीत आसा पळय बारी चंद रीती खंयची बांय तूं शारदे घालताची कळना बाय म्हूण सांगून ते नाडकर्णी मूल जावन नाय ते नाडकर्णी म्हणून केम नाडकर्णी म्हणून आशिल्लो, मनोहर नाडकर्णी म्हणून एक आशिल्लो तागेले कंपाउंड ते तत् प्रथम जावन आमी हांगाचे म्हापशे आमगेले बिल्डिंगा म्हापशी आशिल्ली बांयत घालता आशिल्ले. क्रमेण जावन आमगे शारद व्हड जाता आशिल्ली म्हणके ते कशें जालें म्हळ्यार आमकां घालून तांतूं कश्ट जाल्ले. मागीर सादारण एक 20 अर्थ एक 6-7 वर्सां पयलीं बांय कोसळ्ळी. ती कोसळ्ळी तेन्ना आमी जनांक वट्ट करून एक 5 ते 6 लाख रुपये तांच्या जनान पुऱ्या जनान दिला. प्रत्येक घरकडचे आनी तांणी 1,50,000 अशी पुरा कोण घेवन 5 लाख खर्चून कळना वा ती बांय आशिल्ली आमी तळी से केला. आतां 4 बरीन रब्बू जाता आमकां बांयन तूं शारदे घालतना. फुडें कशें म्हळ्यार बांयन शारदे घालची मात्र आशिल्ली आमकां आमी भायर तातून रब्बून म्हणटा पळोवचें आशिल्लें. आतां 4 बरीन रब्बून पळोवत तसो एक परिस्थिती आसा कळना. तितली चंद करून दवरला ती बांय कळना वा. आनी दोनीच कशें म्हण म्हळ्यार हे 50 वर्सां भितर आमकां कोण सहकार दिला पळय तांकां पुरो जन आमी धन्यवाद दिताची कळना वा. आनी आमगेले हे शारदा युवक वृंद शारदा ट्रस्ट हे दोन्ही कळना वा आनी महोत्सव समिती हे 3 एका भितर कळना वा. आमी एक मेळेरे जावन ओटू चंद जावन आमी ते काम करून व्हरता आसाची. आनी कशें म्हळ्यार ही चंडिका होम कोरता म्हणून आमी 2 वर्सां पयलीं फुडें आलोचन करून घेतिल्ले 50 वर्साक. तशें हांव त्या चंडिका होम विजृंभणेर जाला कळना वा. आनी एक सादारण एक 800 देखून 1000 जन येता जेवण करून चमकलांची. आनी येद्दोल आमकां पुरो जन कोण सहकार दिला की तांकां पुरो जनाक आमी हृदयपूर्वक धन्यवाद करून यूथ GSB आनी प्रतिशी तशी ती तुमी यूथ ऑफ GSB तुमी येवन आमगे लागीं आमगेले विशय कशें मारे तुमगेले म्हणून तुमी निमगेले लागीं तुमकांय आमकां पुरो सांगिल्लें सकाळीं कळना तुमकांय मस्त धन्यवाद म्हणून सांगताची. नमस्कार.